जायत्या वर्दींक तुम्ही गेल्यात, पूण एका बिस्पाच्या वर्दी वेळार तुम्ही हजर आसात जाल्यार या तुम्ही पळयलां जाल्यार एक विशेष घडीत घडता थंय. थंय आसचे 6 कॉन्सेक्राट करचे ताका ह्या वर्द दिवनचे बिस्प सांगता मेळून ह्या आदाराखाल ह्या उमेदवारीचेर म्हळ्यार याजक तो आसलो बिस्प जावच्या ताच्या तकलेर असो करून एक पुस्तक ते पातळायतात. कसलें पुस्तक तें? हाका आमी शुभ वर्तमानाचें पुस्तक म्हणटा. फकत शुभ वर्तमानाक सांगता घाल्लें तें पुस्तक ना तर थोड्या कडेन बायबल वापरतात. असो अर्थ कितें? हो बिस्प हाच्या उपरांत देवाच्या शब्दाच्या अधीन आसा. तो देवाच्या शब्दाच्या की उंचलो न्हय. म्हणटा आसतना दोन रितींनी आमचो अर्थ करून घेवचो. एक, ताका देवाचें उतर परगट करूंक तो क्रिस्ताच्या अधीन आसा, देखून तो देवाच्या उतराचो अधिकृत म्हणयारी. ताचे सांगता तो क्रिस्ताच्याच अधीन आसा. म्हळ्यार कितें? जुवांच्या सुवार्थांत आमी आयकत आहो न्ही, शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो. देखून हो शब्द आतां एका बिस्पाच्या रूपकारार आमकां पळोवंक मेळटा. देखून ह्या गुर्तांत एक 3 विशेष अर्थ आमी करून घेवं येतात. एक, तो शिकोंडा, अधिकृत देवाच्या उतराचो अधिकृत शिकोंडा. देखून ही एक बिस्प आमच्या मध्ये आयिल्ल्या वेळार एक दियाकोन जावंक पुरो या याजक जावंक पुरो वचून बिस्पाचो आशिर्वाद घेतात आनी उपरांत शुभ वर्तमान प्रगट करतात. ताचे सांगता तो आडाळतेदार. देखून हे आडाळतें चलोवचो अधिकार ताका क्रिस्तानच दिला. देखून पोरण्या सोल्ल्यान आमकां पळोवंक मेळटा अपुर्बायेचो एक गुर्तू देव येवन तंबांत वस्ती करता आनी तंब सदांच तसो आसता न्ही. म्हणटच हांगासर हें पुस्तक दवरतना ह्या तंबांत बिस्प आसा म्हळ्यार देवाच्या अधीन आसा. ताच्या सांगता एक बिस्प निती करती. निती करत म्हळ्यार जड्ज म्हणून मात्र न्ही, पूण बरें आसा तें सांगून वायट आसा तें पयस करूंक आमकां सांगूंक असो फरक म्हळ्यार आमकां नितीवंतपण शिकोवचोय तो. देखून असलोय अधिकार ह्या गुर्ता वरवीं आमकां पळोवंक मेळटा. देखून हे गुर्त अपुर्बायेचे आनी आमच्या समजणेचे आनी आमचे मस्त महत्वाचे.